जय हिंद. ही कार्यावळ जी पळय आज आमी हांगासर आयोजीत केल्ली आहा पयलें म्हणल्यार हांवें NCCचे कॅडेट्स आपयल्यात आनी म्हाका आनीक बरें दिसता आशिल्लें कॉलेजीचे आनी तरणाटे भुरगे हे कार्यक्रमाक दूख दिसता की दिसना म्हण चडशे जाणटेच आयल्यात. म्हणटच गरज आसा की असली कार्यावळ आज जेन्ना 24 वर्सां जातात आमचो भाव लेफ्टनंट नरेंद्र मयेकर जेणें आपलो जीव दिलो प्राण दिलो देशा खातीर. तर युवा पिढी पळय आसा आमची यंग जनरेशन तेमकां कळपाक जाय की एक सैनीक जो पळय आपलें बलिदान दिता ताचें म्हत्व कितें तें. पयशे कोणाचेय दिवपा जाता, सरकारान जायतें काम करपा जाता, पूण युवा पिढीन मुखार येवन देशाचे रक्षा खातीर जो पळय एक फामिली आसता, माय पाय आवय भुरगीं भाव भयण जी आपल्या एक फॅमिलीचे मेंबराक आपल्या फॅमिलीचो एक वांगडी ताका इतलो प्रोत्साहीत करून मुखार धाडटात की ताणें देशा खातीर हें करचें म्हणून. हे फंक्शनाचें म्हाका दिसता जायतें म्हत्व आहा की चड करून आमचे गोंयचे यंग जनरेशनाक की आमी सदां सकाळचें उठ्ठात आनी देवाचो उडास करता, आमच्या सोयऱ्यांचो उडास करता, पूण चिंतूंक जाय कितलेदां आमी दिसाचो तो केन्नाय सैनिकांचो जे बलिदान करता आमकां लागून ताचो आमी उगडास करतात काय. पण सैनिकांचो आनी बलिदान करता त्या मनशांचो उगडास आमकां सदांच म्हणजे हिंदीन म्हणटा की हर दिन और दिन के हर पल होना चाहिए. आनी ताका लागून ही कार्यावळ म्हाका दिसता ह्या मुखार आनी व्हडल्या दबाज्यान जावपा जाय. आनी सरकार कितें करता तो करतलोच, पूण आमी आम नागरीक जे पळय आसा तेमी म्हाका दिसता व्हडा दबाज्यान येवपाक जाय असले कार्यक्रमाक. आनी तेच भाशेन हांव आमचो बाब लेफ्टनंट नरेंद्र मयेकर हाच्या फॅमिलीकूय म्हज्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की ताणें इतलो व्हडलो सुपूत आमच्या देशा खातीर बलिदान केलो. ताका लागून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी जय हिंद. नरेंद्र मयेकर हेजो बलिदान दीस जो आमी आयज हांगा साजरो करपाक सगळे जाण एकत्र येयलेले आसा. आमच्या मदीं जे वेटरन सोल्जर वेलफेअर एसोसिएशन आसा तेंच्यांनी फुडाकार घेवन हर वर्ष ते आपले हांगा बलिदान दीस मनयता. तेज्याच वांगडा आमची तेंची फॅमिली मेंबर, तेजी मिसेस, तेंचे भाव, तेंची आई नरेंद्र मयेकराची ही सगळीं हांगा उपस्थित आसा. तशेंच आमचे सगळे सड्यावयले लोक येयल्ले आसा. हांगा आमचे आर्मीचे युनीट येयलेले आसा जे तेंचे वांगडी आसलेले. तशेंच बाकीचे आमचे नेव्हीचे लोक येयलेले आसा. अशे सगळे जाण हांगा येवन हो दीस मनयता. आयज सगळ्यांक एक आशा आसा की जी आमचो सुपुत्र आमच्या मुर्मांव गोवाचो जो जेटीर रावतालो आनी ताणें आपल्या देशाक लागून जे बलिदान ताणें दिलें त्या टायमाचेर आमकां सगळ्यांक खबर आसा. जेन्ना आसामाक तो उल्फा मिलिटरीन जेन्ना हांव तांकां धांवन येताना ताणें जो बलिदान दिलो तेजेर ताका इंजर्ड जालो, ताका बुलेट मारली, तरी वचून ताणें सोडून आख्ख्या तांकां जे पर्यंत तांचो सर्वनाश करूं ना त्या पर्यंत फाटीं सरना आनी तेजे भितर तेजी मृत्यू जाली. तेजे उपरांत ताका मागीर एवॉर्ड दिलो किर्ती चक्र एवॉर्ड वीच वॉज बीन प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो असो एक आमचो सुपुत्र जे बलिदान केलेले आसा. आनी आयज हांगा सगळ्यांचो डिमांड आसा, स्पेशली आमचे वेटरन सोल्जर वेलफेअर एसोसिएशनाचे की हांगा एक स्मारक जावचो, तेजो बस जावचो आनी हांगा तेजो एक स्टॅच्यू येवचो आनी हो जो आसा तो परमनंट एक हांगा स्ट्रक्चर जावचो. त्याच प्रमाणे जो रस्तो आसा आमच्या एलमंटी कडसून जो सड्याक पर्यंत ताका नांव दिवचें नरेंद्र मयेकर स्मारक म्हणून. सो अशें हे सगळे डिमांड आसा तेंच्यांनी. हांवें हो प्रश्न आसा तो एसेंब्लीन सुद्दां घातलेलो आसा आनी तो इन द पायपलायन आसा. म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमी तेंचे जे आसा पळय डिमांड ते करून घेतलो. तेजो स्टॅच्यू लागतलो, हांगा परमनंट स्ट्रक्चरूय येतलो आनी रस्त्याक ते नांवूय दितले. हेजे एश्युरन्स म्हाका CMान दिलेले आसा आनी हे बेगीनच्या बेगीन करून घेतलो. आयज खूब दूख लागता कित्याक आयज जो आमचो भुरगो आसलो ताणें आपल्या देशाक लागून बलिदान दिलें. आयज तेजी फॅमिली आमच्या बरोबर आसा. तेंची फॅमिलीचें दूख आमी समजूंक शकता आनी आयज एक बरो इमोशनल डे आसा आमच्या सगळ्या आख्ख्या मुरगांवच्या तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांक. आनी आमी प्रावड फील करता की जो आमचो सुपुत्र आसलो गोंयचो ताणें आमच्या देशाक लागून जो बलिदान दिलेलो आसा. तेजे लागून हांव देवा कडेन इतलेंच मागतां की तेज्या आत्मीक शांती मेळो आनी असोच तेजो आशिर्वाद आमच्या सगळ्या लोकांचेर आसूं. वेटरन सोल्जर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 2016 से इस स्मारक स्थल को एक तरह से गोद लिया
गोद लेने का अर्थ है कि सबको एकत्रित करना, सबके अंदर में भाव जागृत करना कि इस अनुपम स्थल का क्या महत्व है और सबके अंदर में देशभक्ति की प्रेरणा को श्रावित करना, ये हमारा उद्देश्य था। इस उद्देश्य से 16 से हम लगातार इस काम को करते जा रहे हैं, हमारी संस्था। लेकिन अभी पिछले वर्ष माननीय आमदार जी ने जब असेंबली में ये प्रश्न खड़ा किया तो हमें अपने सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिला कि अब ये स्मारक स्थल अच्छा बन जाएगा, जो पूरे गोवा के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेगा, यूथ को के अंदर में एक भावना जागृत करेगा। ये हमें पूरा विश्वास है और हमें हमारे माननीय आमदार पे पूरा भरोसा है कि इस वर्ष मीन्स अगले वर्ष इस पुण्यतिथि तक, इस दिन तक ये स्मारक स्थल बन के तैयार हो जाएगा, जैसा इन्होंने हमें वचन दिया है। तो हम यही निवेदन करते हैं गोवा सरकार से, इस स्मारक स्थल को बढ़िया से बढ़िया बनाया जाए। और जैसा एक स्मारक स्थल तो बन गया, वो जो वहाँ पे चौक चौराहा है, वहाँ पे एक मार्ग पट्टिका लगे जो दिखाई दे कि ये सो एंड सो मार्ग है, कीर्ति चक्र विजेता लेफ्टिनेंट नरेंद्र माइकर जी मार्ग है, ये स्पष्ट दिखे आने जाने वाले को, क्योंकि वहाँ पे स्मारक तो नहीं खड़ी कर सकते, ट्रैफिक बाधा बनेगी, लेकिन इतना तो हो सकता है। तो यही हमने निवेदन किया है और माननीय आमदार ने सहर्ष सारी बातों को स्वीकारा है और इन्होंने कहा यस, ये आपकी मांग नहीं, ये संपूर्ण गोवा की मांग है और हम इसे पूरा करेंगे। तो हम माननीय आमदार को इसके लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं। आज हम पिछले 8 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। इफ यू आस्क मी पर्सनली, टुडे आई एम वेरी हैप्पी अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ आवर एमएलए। ये इतना चेंज लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा। हम पिछले 8 साल से रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि हमारा एम यहाँ पे क्या है कि जो लोकल स्कूल के बच्चे हैं उन्हें पता चले देश की शहादत क्या है। और आज ये एसएससी के बच्चे, एमईएस कॉलेज के बच्चे जो सब आए हैं, ये देख के हम जो रिटायर्ड जवान, मैं 71 वार में था, मेरे पैर में गोली लगा हुआ है, हम तो हैं जब तक, पर जो लोग अपनी देश के लिए जान कुर्बान करके गए हैं वो एक मोटिवेशन। और हमें प्रिविलेज है कि गोवा में सिर्फ एक है, तो इनका स्मारक तो ऐसा होना चाहिए कि ये टूरिस्ट स्पॉट बन जाए। आने वाले सालों में टूरिस्ट की जो भी बस हो यहाँ से आए, एक अच्छा सा लॉन हो, वहाँ पे लोग बैठे और आके एक होगा भाई आर्मी नेवी क्या कर रही है गोवा में। नहीं तो लोगों बाहर आउट ऑफ गोवा लोग सोचते गोवा में कोई आर्मी में जाता ही नहीं। ये इम्प्रेशन हमें मिटाना है कि गोवा का भी हमारा जवान, वास्को का हमारा बच्चा, उसने देश के लिए अपनी शहादत दी है, उसको देख के और मोटिवेशन मिलेगा स्कूलों को। और हमें पूरी उम्मीद है कि डायनामिक लीडरशिप ऑफ मिस्टर अमोनकर, हम आने वाले 1-2 साल के अंदर ये स्मारक इतना बड़ा होगा कि यहाँ पे हम चीफ मिनिस्टर को बुलाएंगे। हम पिछले 7-8 साल से हमारे वेटरन सोल्जर्स ने ये अडॉप्ट किया हुआ है, वी कम एवरी ईयर। उसके बीच में भी हम 1-2 बार आते हैं, साफ सफाई करके जाते हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारी रिक्वेस्ट को मानते हुए एमएलए साहब ने असेंबली में भी क्वेश्चन उठाया है। एंड वी आर वेरी श्योर कि आने वाले दिनों में ये एक हिस्टोरिकल प्लेस बनेगा जहाँ पे हर आने वाला आदमी आते जाते नमन करेगा।